ओके सावकाश तशें केलें लेफ्ट रायट तशें केल्यार वेटून जाता गे मागीर कशें करचें गो तुका हांवें सांगलें न्ही गे सगळें बॉडी हालाजे तूं मार्च फास्ट करून कित्याक वताय तुका हांवें सांगलें जॉगिंग कर नसो अशें अशें न्ही ये परत्यान पट्टी ये हांव सांगलें बरी कर हेजें आतां न्ही राव अशें कर फस्ट ये बरें पोट सकड हालता पोट हालता जीव सकड इल्लेशें हालता अशें केल्यार वेटून जाता गे हांव सांगलें एक्के करिनाय मागीर तूं अशें केल्यार आसा न्ही गे आमकां पार्टिसिपेट करूंक जावचें ना कशें गो जायना आतां इतलें केलें ना गे ये पोट सकड मुखार दिसता म्हणजे बरी पळय पाटी वसाचेर पोट सकड परत्यान या आमी आतां न्ही राव स्टार्ट कर अशेंच एक 10 पाटी मुखार करना इल्यार जालें दिसाक आनी एक एक्सरसायज शिकयता या ते या आमी केल्ल्या बरींच करीजे हां जाय समारप पांय इल्लेशे पयस दवर दोनी हात अशे दवरले 1 वन समा पांयाक लागाचे कर पळय 1 वन हे बेंड जायना जो स्ट्रेट आसाचे वो पांय स्ट्रेट आसाचे अरे अशें जाता तितले बेंड जा पळय वन हें परत स्ट्रेट जायचे राव ते कोलेस्ट्रॉल भरला तुका मागीर धाकटेरा लागीं सांगताय हांव करिना म्हणून दोगांयचे कोलेस्ट्रॉल म्हणजे करेक्ट आसते लास्ट टायम येताना तुजेंच समान जातले हां परत्यान कर 1 वन क्या कुशेक न्ही करूंक आसले वन अशें केल्यार जावचें ना गे तें नाका अशें कर वयर कर 1 वन 2 टू राव एक कॉल करन येता तशेंच राव ह्या फुटी टेस्टाक वेताना कोलेस्ट्रॉल शुगर लेवलार आसाजे कळ्ळें मो ताच्या फाटल्यान खर्च करूंक म्हज्या लागीं कांय ना जाय 1 वन 2 टू 3 थ्री 4 फोर 5 फाय 6 सिक्स तशेंच गुंडे एक राऊंड घाल अशें 1 2 तोड 3 4 5 6 7 8 पुरो तें काले करना साय अशें कोणे करूंक सांगले पोट मात्र लाजे पेंकाड मात्र लाजे अशें पोट आनी पेंकाड सगळी बॉडी हलोवंक ना बॉडी अशें सुद्दां स्ट्रेट घेवन कर पळय वन टू तुका तुजें शुगर कोलेस्ट्रॉल प्रकंचें टेन्शन ना काल्या कशें करना साय तूं वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन एट कळ्ळें सकड समाजान हेल्थी आसल्यार मात्र आमकां पार्टिसिपेट करूंक जावचें परत्यान टेस्ट फेल जाल्यार आमकां वचोंक सोडिना ते कळ्ळें मो 1 वन 2 टू 3 थ्री 4 फोर 5 फाय 6 सिक्स तशें ते 10 टायम्स करीचे आनी एक अशें 1 वन 2 टू समा केलें न्हू हां तशेंच कर 3 थ्री 4 फोर 5 फाय 6 सिक्स 7 सेवन 8 एट पुरो 8 पर्यंत पुरो नेक्स्ट खंयच्या सांगला करूंक नेक्स्ट वन टू थ्री फोर हां ते येता न्ही ते एकच येवचें गे म्हण
समा प्रॅक्टिस कर जॉगिंग कशा करचे सांग मागीर हे 1 2 3 4 ते सकड नाका आमकां डान्स प्रॅक्टिस आक नाही ते वसों नाही डॉक्टरान कर सांगलं ते काल्या करूंक मागीर हे सांगलं 1 2 3 4 पाय वळता का तशें केल्यार तुजे फाल्यां पाय वळतात मागीर म्हजे लागीं सांगता इल्ले मसाज कर गो समज ते सकड नाका आनी कशें करीचे म्हणून गोत्ता न्ही रॅम्प वॉक कशें करचें दाखय तशें न्ही मुखार पळोवंक मुखार अशें मुखार पळयचें इल्लेशें गत्तार पळयचें कशें तशें मुखार पळय स्ट्रेट राव अशें राव पेंकडाक एक हात दी आनी ये कॅट वॉक कर अशें हे पळया पाटी वचो पॉयंट्स मेळचे ना इल्ले गत्तार म्हाका पळय पळय राव राव म्हाका पळय हांगा राव अशें करनेचें इल्लेशें पेंकाड हलाचें पुरो हे पाटी आनी 5 दीस उरल्यात अशेंच बरें करून प्रॅक्टीस करीचे मागीर हांव विचारता कशें म्हणून जाय परफेक्ट जायना जाल्यार वेचे नाका जाय खंय पार्टिसिपेट करूंक ना ताच्या की पयले टेस्ट आसा गोत्ता न्ही मेडिकल टेस्ट एक्सरसाइज टेस्ट पुरो पास जायचे जाय तूं इल्लें प्रॅक्टीस कर येता म्हजे सुणेक म्हाका न्हिदोंकी सोडिना काली राय म्हाका पुरो जाता बेंड काडणं 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 होय तें आयकोंक वता एक काना करूं नाय गे तुवें हांव करना तसां मस्त पुरो आसन जाता म्हाका तें पयलें तिल्लें केल्लें जाल्यार कांय जातें ना आतां उठा उठी कर म्हण सांगल्यार आं जायत जाय तूं कर हांवें करता हांगा जायत 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 तेज्या बाय ह्या फावटी आमच्याच वाड्याक इनाम मेळात मो हांव प्रॅक्टीस करना तसां वय म्हजें सून सोडूंक सोडिना म्हाका कर 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 करना मागीर कित कारें करचें करीचें न्ही गे जायत 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 आलीस बाय आं तुजें प्रॅक्टीस जालें गे वय गे करना तसाय गे वय हांवूय हांगा करनासा म्हजें सून सोडूंक सोडी कोणा लागीं उलयताय गे आमचें पुरो तांकां सांगताय गे ऑफ कर आमचो गुट तांच्या लागीं तुका कितले पुटे सांगले आम्ही काले करतात म्हणून तांकां कळना जो म्हणून नाही ती फोन करून विचारतना हांवें कालें कांय सांगना काय मागीर तांकां माय सुनांक मेळटा इनाम तुका तितलेंय समजना गे तें म्हाका कितें गोत्त आतां सांगून बरें जालें न्ही गे आमी इल्लेशे डिफरंट करीचे प्लॅन्स आनी ते एक्सरसाइज आनी पयलें करतो जायत. पयले इल्लेशे एक 5 किलो पण उणे जायचे जायत जायत इल्ले समा फिगर प्रसमा मेंटेन करीचे जायत 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 सांगल्यार पवाना त्या तुज्या व्हडल्या सुने बरी हांव काले सांगता तशेंच कर आनी फाल्यां तावन आसा पळय ते शीत आनी जेवंक आसना काय सकाळी उठोवन इल्लेशे लाईट फ्रुट्स खा 7 वरार काले इल्ले फ्रिजांत आसा काले ते वॉटरमेलन फाल्यां वॉटरमेलन सकाळी खा एक बाऊल मात्र केल्यार पुरो च्या पिवचे नाका एक 10 वरां जाता आनी एक पोळो खा मागीर एक 2 12:30 वरार जेव एक पळो केल्यार भूक रावता गे गो आमचे आतां कालें काम फस्ट आमचे वेट उणे जायचे जायत जायत ताचे मागीर 2 12:30 वरां जाताना जेवयचे जेवंक कालें शीत जेवी नाकाय एक चपाती का आनी ते बेंडांचे निस्तें करन इल्लेशें सुक्का करून ताका नाल्ल घाल नाकाय इल्लें तेल पियाव करन तांतू जेव आनी इल्लेशें दाळ केल्यार पुरो इल्लेशी दाळ घाल दाळ मस्त बरी न्ही मागीर सांजेची च्या स्किप कर मागीर रातीन जेवणाक एक चपाती केल्यार पुरो अशें आमी 5 दीस केल्यार आमी एक 10 किलो उणे जातात जायत 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 मग जायत आमच्या कोलाटार म्हज्या पोटाची बुकां रावयचे गे सांगचें मात्र हें दिसा कशें आसना न्ही हांवें घट्ट खावचें भूक एक मार हांव रावचें ना
दोरी ओडसो स्पर्धा येसागे हां दोरी ओडूंक बरें प्रॅक्टीस आसा न्ही फाल्यां हांव मोटर ऑन करिना हां तू एक काम कर सकाळी उठोन बांयच्या दोरयेर उदक ओड ते बरें प्रॅक्टीस जाता 5 दिसांनी हां जायत जायत हां जायत बरें करून ओड उदक ओडन बरो तोळ तुका दोरी ओडूंक इजी जाता अशें 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 करून ओडन तांकां ओडनडी येता हां फस्ट घालतना धाकटो कोळसो घाल जायत जायत मागीर तू एक 2 पटी धाकट्या कोळशार जाता तो मागीर इल्लोसो वड आसा पळय तो देवय हिंग काले जाता गोत्तागी दोरी ओडतना पळय अशें ओडचें ओडतना येता जाता मग मागीर तिसरे बटी मांडो देवया हा ती तुजी खुशी मांडो देवय बरें जाता ओडूंक ओडूंक प्रॅक्टीस जाता बरें कर हां हा जायत मग जायत हें कशें घरा आसना मोटराचें स्विच घालून उदक भरचें काम म्हजें हाका कोण सांगता हांव हांगा कितें केल्यार माय सुनाव विशयांत 2 उतरां उलोवंक आसतना कशें उलयताय सांग तूं म्हजी सुनो बारी बरी सुनो घरचें एकय काम करनात तशें न्ही गे आमी कशें आसा तशें सांगूंक ना ताचें उलटा सांगूंक आमी कशें आसनात पळय तें सांग तूं सैद गे राव राव पळयता सांग सांग सकाळी बैसरून गेल्यार सांजेर येतात घरचें भितरलें काम सैतीं करिनात उलटा सांग माय आमी करताचें सांगना काय तूं आमी करताचें सांगना काय तुज्यो सुनो बरी सुनो तशें सांग सांग पळया म्हजी सुनो बरी सुनो येद्दोळी कोणायक मेळोन आसची नात कामांत ताणें सांगलां तें करिनातलें पुरा सांगना काय म्हूण माय कशें तुका सांगचें तूं जाय जाल्यार आशा विशयांत कितेंय सांग म्हज्या विशयांत तशें सकट सांगना काय तूं हांव सांगता अशें सांगाजे देवान म्हाका बऱ्यो सुनो दिल्यात गुणान काले सांगचें तें शेगुणाच्यो सुनो कशें सांगताय सांग देवान म्हाका बरी सुनो दिल्यांत गुणांत शेगुणांची सुनो तशें करना काय गे ते फोटी मारताय म्हूण कळटा पुरो नीटली सांगाजे अशें सुनो बरी नात जाल्यार हांवें कित्याक बरें म्हूण सांगाजें प्राईज मेळाजे न्ही गे माय आमकां तूं म्हाका तें समज जायना हांवें दळाय तूं उलटा तशें सांगता आसा तशें सांगचें सोड हांव ते सुना विशयांतले आसा पळय तातूंत तुजें नांव घालना तूं आमची मर्यादा असो काडटाय तें नाकांच नाका दोरी ओडटाय मो दोरी व्हरता आनी काय पुरो आसा आनी एक तें सॉंग सांगूंक सांगलें ल्हान आसतना सिंग केलें उडास आसा खंयचे जाल्यार कन्नडा गे कन्नड हिंदी इंग्लीश खंयचेय जाता हांव एक क्लिक काडटा करेक्ट सांगाजे तें पुनी करेक्ट सांग एक पुनी ना आमी एक जाल्यार शिल्ड आमच्या शोकेजीच्या भितर आसूं दीत जायत जायत सांग आतां ಬಾಣಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿನ್ನಾಸೆಗೆಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಿದೆ ಏಕೆ ಕನಸು ಕಾಣುವೆ ನಿಧಾನಿಸು ನಿಧಾನಿಸು ಆಸೆ ಎಂಬ ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆ ಏಕೆ ಏರುವೆ ಮರಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೇಕೆ ಅಲೆಯುವೆ ಆಸೆ ಎಂಬ ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆ ಏಕೆ ಏರುವೆ ಮರಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೇಕೆ ಅಲೆಯುವೆ ವಿಷಾದವಾಗಲಿ ವಿನೋದವಾಗಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಆದರೂ ಅವನೇ ಕಾರಣ ಇನ್ನೇನೋ ಆದರೂ ಅವನೇ ಕಾರಣ जायत इतलें सांगताय न्हू तूं ओवर एक्टींग कर नाका हां जायत एक्टींग केल्यार पुरो ओवर एक्टींग नाका जायत आनी घाले आसा कबड्डी पुरो आसा गे
एक्सरसाइज जाले कबड्डीक तुका नाका पहिले दोरी समावड कबड्डीक तुका नाका तुझे नाव तुका म्हाका गोत्ता आसा तुका गोत्ता म्हणून तुवें खेळचेंय नाका हाय जंप लॉंग जंप तें नाका मागीर आमी मसाज करीचे पडात तें तुजें गोत्ता न्ही मलगडे सुनोसन कुळारान बसता मागीर जाय. म्हाका कश्ट दिनाका जायत ह्या पटी पुरो प्राइज ते शिल्ड पुरो आमच्या शोकेजीच्या भितर आसाचे कळ्ळें न्हू आमीन तर शिल्ड अडल्यार उरलें काल्याक तें तूं काले ताचे बरी उलयताय दुसऱ्यांचे तुका कित्याक आमी आमचे मात्र पळयचे कित्याक सगळें वांटून वसाजे तुका कन्यन हांव गेल्यार आसा पळय कॉम्पिटिशनाक कट्टी कन्यन आतार कट्टी कन्यन अडिजे पडात आमी आमच्या विशयान तो चिंचे सामांगे आमी पेल्या विशयान चिंती नाकांगे पेल्या की मेळाजे पेल्या की सांगात दिजे आमी आमचेंत वडपण आमचेंत आमींत उलयल्यार आमच्यात घरा येजे म्हूण सांगल्यार तांच्या घरा वचनाकांगे तांकांय अशें न्ही तीं येतात न्ही खेळोंक धरूंक पुरा तांकांय वांटे घर वचोन दी म्हाकांत मेळाजे मुजत शोगेजींत रावाजे म्हूण सांगल्यार तें जाता गे देखून वांटेकर आमी कान घेवया वांटेकर वचोन दी हांचे माणूस बरें ना म्हज्या सुनांचे पेल्याच्या विशयान चिंतूंकूच चिंतिनात पुरो घे भितर ये आतां वांटून वांटून घराच्या खजानेक बुराक करून गेलाय भितर ये न्हिदोंक काण वणटीच्या भितर रिगल्यात आनी रुखाच्या मुळाक गेल्यात एक उलयल्लें उलोवं सोडिनात त्या नमण्यार फुटयतात